Suttka, chapter 12. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो. म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक, हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावन येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तें मांस उरवें न्हय म्हूण उदकांत शिजोवन खावचें न्हय, पूण आख्खेंच तें जनावर तकले, पांयां आनी पोटांतल्या सयत भाजचें. दुसरे सकाळींक ताचें कांयच दवरचें न्हय. उरता तें सगळें उलपावचें. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटांत बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांक एक दांडो घेयात. वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या malgoddयांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मनजातींक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास्त लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संबरतल्यात. संस्थीचे संस्थीक 7 दीस तुमी खोमीर नासलेलो उंडो खावचो. पयल्या दिसा तुमच्या घरांतलें सगळें खोमीर तुमी भायर उडोवंक जाय, कित्याक हे 7 दीस कोणूय तुमचो घरचो खोमीर आसलेलो उंडो खायत ताका इस्रायलांतलो भायर आयतले. पयल्या आनी 7व्या दिसा तुमी पवित्र जमातीक एकठांय जावंक जाय आनी हे दोनूय दीस वावर करचो न्हय, पूण तुमचें दिसपटें जेवणूच तुमच्यान तयार करूं येत. खोमीर नासलेल्या उंड्यांची परब तुमी सांबाळात, कित्याक ह्याच दिसा तुमच्या फौजांक हांवें इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. पिळगेचे पिळगेक तुमी होच दीस पाळटल्यात. सगळ्या काळाक लागू जातलें नेम कायदो तो. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजे थावन 21व्या दिसाचे सांजे पर्यंत तुमी खोमीरांचें कांयच खावचें न्हय. 7 दीस भर तुमच्या घरांनी खोमीर आसूंक फावना, कित्याक कोणूय गांवचो वो पोरखो तो जावं खोमीर आसलेलो उंडो खायत तो इस्रायल परजेंतलो भायरायलोलो जातलो. कितेंच खोमीर आसलोलें तुमी खावची नात. खंयसरूय तुमी जियेशात तुमी खोमीर नासलेलो उंडो खातल्यात. उपरांत मोइसेसान इस्रायलाच्या सगळ्या वडिलांक एकठायले आनी तांकां अशें सांगलें, आपापल्या कुटुंबा प्रमाणे तुमच्या हिंडांतले मेंढरे विंचून काडात आनी पास्कांची बोली मारात. उपरांत हिसोप झाडाचो एक तुरो घेवन तो तोस्तांतल्या रोगतांत बुडयात
आनी तोस्तांतल्या रोगतान दाराच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कोवडांचेर शितोडो मारात. सकाळ जाय पर्यान कोणूच दारा भायर सरचो ना, कित्याक इजिप्ताक मार दिवंक सर्वेस्पोर देसांतल्यान वेतलो तेन्ना ज्या दारांच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कोवडांचेर रगत लायलोलें तो देखतलो तें दार तो सोडून वेतलो आनी प्राण काडप्याक तुमचो प्राण काडूंक तुमच्या घरांनी भितर सरूंक दिवचो ना. एक कायदो कसो तुमी आनी तुमच्या भुरग्यां बालांनी ही रीत पाळची. आपणे भासायलां त्या प्रमाणे सर्वेस्पोर तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतच ही रीत तुमी पाळूंक जाय. हे रितीचो अर्थ कितें काय म्हूण तुमची भुरगीं बालां तुमचे कडेन विचारीत जाल्यार तुमी तांकां सांगात, हो सर्वेस्पराच्या मानाक पास्कांचो योद्न. ताणें इजिप्ताक मार दिलो पूण आमचीं घरां वाचयलीं त्या समयार. तो इजिप्तांत आसलोले इस्रायल पोरजेच्या घरां कडच्यान गेलो. हें आयकून सगळे पोरजेन तकली बागावन देवाक नमस्कार केलो. मागीर वचून मोइजेसान आनी आरोनान सांगलोलें तशें इस्रायलितांनी केलें. मैदान-रातीर सर्वेस्परान सगळ्या इजिप्तांतल्या malgoddea पुतांक मारून उडयले. फारावच्या राजगाडयेर chodd-tolo आसलो त्या पुताक सुरू करून तें बondkhonnintlea कोइदेachea malgoddeaच्या पुताक तेच पोरी जनावरांच्या malgoddea पोरांक ते राती फाराव सगळे ताचे ऑपशाल आनी सगळो इजिप्तांतलो लोक रातचे जागे जाले. आख्ख्या इजिप्तांत मोठी आरोड पडली, कित्याक मोronn नासतना एकूय गोराबो नासलो. तेच रातीच्या बारार फारावन मोइजेसाक आनी आरोनाक आपोवन हाडले आनी तांकां म्हणलें, वचात, म्हजे पोरजेंतले भायर सरात, तुमी आनी इस्रायलेतकार, आनी तुमी मागलां तशें वचात आनी सर्वेस्पराक बोजात. तुमच्या मेंढरां, बोकड्यांक आनी गोरवांकूय व्हरात आनी भायर सरात आनी म्हाकाय आशिर्वाद दियात. इजिप्तकारांनी इस्रायल पोरजेक देसांतली बेगीनचे बेगीन भायर सरून वचूंक परातली, कारण तांणी म्हणलें, तुमी वचनात जाल्यार आमी सगळीं मोदतल्यांव. तर पोरजेन फुगूंक नासलोलें पीठ, आपल्या कपड्यांनी गुठलायलोलें पीठ, मळपाचें आयदनां आपल्या खांदार मारून तीं भायर सरलीं. मोइजेसान सांगलोलें तशें इस्रायल पोरजेन केलें आनी इजिप्तकारां कडेन भांगारा रुपयाचे नग आनी वस्त्रांय मागून घेतलीं. सर्वेस्परान इजिप्तकारांचें कालीज मोन इस्रायल पोरजे सगळें ओडून दवरलें आनी मागतालीं तें तांकां इजिप्तकारांनी दिलें. हे पोरी इस्रायल पोरजां इजिप्ताच्या लोकांची गिरेस्तकाय घेवन भायर सरलीं. इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी रामेसेस गांवांतलीं भायर सरून सुकोत गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बालांक मेजी नासतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर जिन्सावर लोकांची एक व्हड उरपूंच गेली. त्या भायर मेजून वचो तितल्याय बोकड्यांचे हिंड. इजिप्ताक थावन हाडलोल्या पिताच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलोल्यो, कित्याक तांकां खमीर घालूंक नासलें. फुरसत दिनासतना तांकां इजिप्तांतलीं धांवडायलोलीं, देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी इजिप्तांत 430 वर्सां काडलोलीं. 430 वर्सां भरतालीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौज्यो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक सर्वेस्परान एक रातभर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेंत इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी सर्वेस्पराच्या मानाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सुटकेचे परबे विशीं हे कायदे सांबाळचे. एका पोक्या मनशाक ह्या सुटकेच्या जेवणांत वांटो घेवचो न्हय, पूण विकतो घेतलोल्या चाकराच्यान जर ताची सुनत केल्या ताच्यान तें खावं जायत. खंयच्याच वाटसुऱ्यान आनी भाड्याक लायलोल्या चाकरांक
तें खावंक जायना. एकाच घरांत तें जेवण जेवंक जाय. त्या जनावराच्या मांस घरा भायर व्हरूंक जायना आनी ताचें एकूय आड मोडचें न्हय. आख्खी इस्रायल पोरचेन हो समारंभ पाळूंक जाय, पूण जाची अजून सुनोत करूंक ना ताच्यान तें आफळूं नजो. जर कोणूय एकपको मनीस तुमचें मोदें ठिकाण करूं आसा आनी सर्वेस्पराच्या मानाक ही सुटकेची परब सांबाळूंक सोदता, ताची आनी ताच्या घराच्या दादल्यांची पयली सुनोत करूंक जाय. तेन्ना ताका इस्रायल नागरिका पोरी लेखचो आनी ताच्यान त्या जेवणांत वांटो घेवं येत. नागरिकाक आनी पोकी लोक तुमचे मोदें ठिकाण करून आसात तांकां सगळ्यांक एकूच कायदो लागू जाता. आख्खे इस्रायल पोरचेन हे नेम सांबाळूंक सर्वेस्परान मोइसेसाक आनी आरोनाक फर्मायलें तितल्याकूय पाळो दिलो. त्याच दिसा सर्वेस्परान इस्रायलाच्या सर फौजांक इजिप्तांतली भायर काडली. देवाचें उतर हें.